बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी कोष्ट सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, पवित्र सातोळ्यांत आमी आसा आनी हो पवित्र सातोळो आमकां जेजूच्या कुश्टा मरणांनी जिवंतपणाचो दोबाजो भक्तीपणी समोरुमूक आमंत्रण करता. आयज हे मिसान वांटो घेतना देल्फीन आनी डायस ही आमचे भयणी पासून मागुया. स्वर्गीच्या बापान तिका आपले शांतींत आपले विसवान आपले पुताच्या पुनर्जीवनपणाची बागिली करून आज तिची गोची आज म्हयन्यांचो उडास करतात आनी आमकांय सगल्यांक भोव करून हे महामारींतली वाटाय आनी भोव करून हे पवित्र 3 दीन भक्तीपणी आनी एकूच कुटुंब कसो समोरुमूक आमकां फावो कर म्हूण कोतकोत्यान हे मिसांत मागुया. हांव पातकी सोदपेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच वार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. सोरपदवेदार देवा आमचे मोगाळ बापा, आमी एकदम सोक्त आमच्या उसोंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गोठायेन आमकां भर आनी देल्फीन आमचे भयणीक सासणीक उजवाडान वांटो दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान बसी. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलेलो संतोष म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोललोलो. बोब मारून तो आड्डो ना, आपलो तालो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलेली बॅट मोडिना, मिनमिटी वाट पळयना. खरे नितीचे राजवट विस्वासपणान हाडटा. कोरी नीट प्रितुमीचेर स्थापसोर तो हालचो ना, चेपून दामून उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवें पळयत आसात. ज्या देवान मोलोब रोचलां आनी विस्तारून दवरलां, जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वेर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फितल्ल्या, सोर प्रमाणीक जिव्यांक केल्या, तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवें चाकारला. कुड्यांचे दोले उकडूंक कैदी गुलाम जालोल्यांक, बणकोणींतली सुटका दिवंक, कालके कोणींत बसलोल्यांक खालुकांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें.
ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जेन्ना नोस्ते मनीस बोल करून म्हजें आंग मास गिलूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान आदोलतात आनी आपटोन पडटात. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. केदी लस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूं, म्हजें कालीज गोठ रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपलासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. तीर राव, कालीज गोठ दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेन राव. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोस आमा पातक्यांची दया कोत्ताय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास्काचे पुर्वेक 100 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतेनेक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केलोलो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया पोरामूस करताली आनी ताचे सांगाता जेवणाक बसलेल्या मदें लाजारूय आसलो. ओसोल जोतमानशेच्या चड मोलाचें एक रातभर पळमोडीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दुमदुमीत पळवोणान गोर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो तो जुदास इस्कारियोतान म्हणलें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुडू दुडबोळांक दिवंक नजो आसले. ताका दुडबोळांचो पडलोले म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगोतेची गांठ आसली देखून तातूंत घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका खिमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसा तिणें हो पड मूळ सांबाळचो आसा. दुबळी सदांच तुमचे मदीं आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदियो लोकांतल्या जायते जाण खोळें म्हणटूच तीं थंय आयलीं. जेजू पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेलोल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराक पळोवं. म्हणटूच मुखेल याजकांनी लाजाराकूय जिवेची मारचो म्हूण थारायलें. कित्याक ताका लागून जुदियो लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास दवरतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावा भयणांनो, पवित्र सातोळ्यांत आमी आसा आनी आयज जेजू आमकां आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्याच्या जिविताक खुशालकाय हाडूंक आपयता.
वर्ड्स आर पावरफुल वेपन्स. उतर जावन आसा एक शक्तिवंत हतियार. दर दिसा आमी उतरां वापरता. दर दिसा आमी उतरां उलयता. आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्याच्या जिविताक आमी खुशालकाय हाडूंक येता. जाल्यार त्याच आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्याच्या जिवीत आमच्यान काळोखांत घालूंक जाता. लिना एक ओस्तोरेची खबर तुमकां सांगता. लिना आपल्या पिडेंत कोश्टवतल्या आपल्या गोरकाराचेर नदर मारून आनी 3 वर्साच्या आपल्या भुरग्यांक हांकेंत घेवन जेजू लागीं उलयता. जेजू लागीं मागणें करता. जेजूक सांगता, तुवें म्हज्या ह्या पिडेभोंवत कोश्टवतल्या गोरकाराक बरो केलो जाल्यार हांव म्हजें जिवीत तुजे सेवेक भेटयतलें. मिलाक घडटा हो तिचो गोरकार बरो जाता. आनी जेजूक दिल्लें उतर ही लिना भयण आपल्या जिवितांत पाळटा. ताच्या वाड्यांत कोण एकसुरी आसात, कोश्टवतात, तांचे सवे जेजू ती पळयता आनी तेंचे सेवेक आपलें जिवीत ती भेटयता. आयच्या शिव वर्तमानांत नदर मारली जाल्यार मारिया आसा जी जेजूक उतर दिता. आपलें जिवीत नुसोदता जेजू सोबे मोगाची कुर्णी दाखयता. जुदास आसा जो जेजूक उतर दिता पूण आपलें जिवीत बोलतेंच तो जियेता. पयशांच्या मोगान तो पडटा आनी त्या पयशां खातीर जेजूक तो विकून दिता. आनी जेजू आसा जो उत्तेजनाची उतरां दिता. दुसऱ्यांक आपल्या उतरांनी वयर उबाडटा. दुसऱ्याच्या जिविताक आपल्या उतरांनी खुशालकाय हाडटा. आयज म्हजें आनी तुजें उतर कसलें? दुसऱ्यांक दूख दितलें वो खुशालकाय हाडटलें? आज म्हजें उतर कसलें? दुस्मानकाय हाडटलें वो इश्टागोत बांदतलें? आयज म्हजें उतर कसलें काय? दुसऱ्यांक सोकला उडोवपाचें वो दुसऱ्यांक वयर काडपाचें? आयज कितें भाशेन घोरां वेतना आमी फावो तें उतर उलोवन दुसऱ्याच्या जिविताक खुशालकाय हाडूंक हेंच करूंक आल्तारार येतल्या जेजू लागीं आमी मागून घेवया. भेटवणुकीच्या वेळार आमी गायन गावया. कालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 6 C20 पेज 36. Venice,
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. देवा आमचे बापा, आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दोळार लिश्ट घाल. आमची खोटेपणां नो पयत करच्याक जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो हो योजन तुवेंच आमच्या हातांनी दोळान घालाय. तो मानून घे आनी सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक तुमचे देवाक दिन भासुया. वय वर्षे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांचे सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो ताचे जिवीत दितल्या मोन्नाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणांचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्तीं घडीतां सोडवणेची आमी भक्तीन समरमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटा स्वर्गार. तांचे वाखणणीक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगट. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगुटुया. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुझे चाकुनी निर्विण्याची काकूत कर. तिका हे संवसारांतली तुवें आपूण बेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो दुरून मेल्यांत ते आमचे बावमडीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनबूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक बांबडीनो जेजू सगळ्यांक बरें करीत गेलो. आमकां बरेपणाची देख दिली. आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या जिवितांतल्या कन्यांतल्यान बरेपण शिंपडावंक मारी मागदलेन खूब प्रेशियस, खूब दुडवांचो पोरमोळीत पोरजोळ हाडटा, पोरमोळ घालता, घराक चेर घालता आनी जुदास म्हणटा कित्याक इतले पयशे मोडले. आमी देवाक बरें तें दिवंक जाय. मारी मागदलेनान केलें सगळें बरेंपण देवाचें आमकां फुंक्या देणें. आमी उतरांतल्यान जायतें बरें शिंपडावं येता. आमच्या कोन्यांतल्यान बरें दुसऱ्यांक दिवं येता. आज जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन मारी मागदलेना भशेन आमी बरेंपण शिंपडावं, बरेंपण आमचे काळजां मनांत तें दुसऱ्यांक दिवन जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान उलो मारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, शहरार चमकाय, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगत आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानत लेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतली वाटाय. यारात वोटीक पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन तांगडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजू चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. वस्तू जेजू ताचे गोश्टा मरण आनी पुनर्जिवनपणाचे दीस लागीं पावतात. वस्तू जेजू आमच्या मोगा पासत आपल्या कुर्सार मरूंक दिता. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सोमी आमच्या घरा येवचे म्हाका पावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा.
ओरे पर्वतार आमी क्रिस प्रसाद वेळार आमी हें गायन गावया. डी 11 पान 50 आनी 3, डी 11 पेज 53. प्रार्थना. दयाळ बाप्पा, सदांच तुझ्या भुरग्यांच्या सांगाताक तूं राव. ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपून दिली आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे आत्मे तुवें पोसल्याय. तर आतां मोगाळ जागृतायेन आमकां सगल्यांक राख आनी तुज्या मोगान सदां काल आमकां सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्याच्या जिविताक कुशालकाय हाडूंक वचूनियात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तेमी घालुया. जेजूक आमच्या मदीं उपकार दिवया. Sacramenta
जेजू येऊन ह्या रुपान आमच्या अल्तराचेर आसा आनी आतांच आमी ताका आमचे काळजान घेतला. आमचे काळजाचें दार उक्तें करून ताका आमी आमच्या काळजान बिराड दिला. हे वेळार आमच्या काळजांत आनी आमच्या अल्तराचेर आशिल्ले जेजूक पोरनिपात नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता हांव जेजू, आमचो मोग आमी तुका दिता हांव जेजू. आमचे मोगा बसत आमकां सांगात दिवंक आमचे मोदे आमचो देव येवन ह्या रुपान तिकाण करून आसाय. भावार्थान सोत मानता जेजू आनी कालतिकायेन पोरनिपात नमस्कार तुका करता. भाग्योन तोमासाची उतर हांव उद्गारता. म्हजे दुनिया आनी म्हजे देवा, म्हजे दुनिया आनी म्हजे देवा. मोगळा जेजू, ह्या पवित्र सातोळ्यांत काळजाचे बोगतीन आमी भितर सरल्या. तुजे कोश्टा मरण आनी पुनर्जीवनपणाचे दीस लागीं पावतात, तितली आमचे काळजाची बोगती जावं दी. ह्या वर्साक मोगळा जेजू फुडें बोगतीन आनी उमेदीन हो पवित्र सातोळो समारंभूक आमचे आवंडे आमचे काळजाचे ओतरेक आसले. अकस्मात ही कोरोना व्हायरस पिडा वाडत गेल्या देखून सरकाराचे नेम ही महामारी सांबाळूंक सगळ्यांचे उपाय आमचे मन सगळेंच घुस्पलां जेजू. We are in uncertain times. मोगळा जेजू, तूं आमची मनां काळजां ओळखताय. तुजे कोश्टा मरण आनी जिवनपणाचो समारंभ फुडें उर्बेन फुडें दोबाज्यान आनी भक्तीपणी करूंक ही आमची आस्त हो आमचो आवंडो फाटल्या वर्सांतान आमी आमच्या काळजान बाळगून दवरीत आयल्या. हे पिळेंतली जेजू आमकां सोडय. काळजा मनान हे तुजे कोश्टा मरणां जिवनपणाचे पवित्र दीस आमी बरे भाशेन समारंभूक आमकां आयती कर. फावो तसली परवानगी, फावो तसली परमिशन्स आमकां मेळोशी कर जेजू. आनी सगळ्याहून हे महामारींतली आमकां राख. तूं पोदवेदार, तूं बोलिश्ट, तुज्या एकाच उतरान लाजराक मेल्ल्यांतलो जिवंत केलोय. तुज्या एकाच उतरान नाईक गांवांत ते विधवेचे पुताक तुवें नवें जिवीत दिलें. तुजें उतरूच पोदवेदार जेजू.
तुझे उतरान आनी उतराचे बोळान आमकां राख आनी सांबाळ. तुझे उतराचे बोळान ही महामारी, ही पेस्ट पिडा आमचे वेली पयस कर जेजू. आनी सगल्यांक आमकां हे तुझे कुश्टा मन आनी पुनर्जिवनपणाचे दीस एकूच फामील कशी, एकूच समुदाय कसो समारंभूंक जेजू आमकां फाव कर. तो आमची मनां, आमचे काळजाचे ओत्रेक वळखताय जेजू. आमची खुशी तुजे खुशेक आमी बागयता. आनी जे भाशेन तुवें बापाची खुशेक राजी जावन गेत्सेमनी मळ्यांत कोश सोंसूंक तयार जालो. सरकारी नेम फाव ते भाशेन तांकां पाळो दिवन तुजे खुशेक आमी मान बागोवंक, तुका जाय ते भाशेन हे पवित्र दिन आमी समारंभूंक आमकां आयती कर जेजू. आमचे समस्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां तुजे मोगांत बाळगून दवर जेजू. फाल्यां आमचे फिरगुजेंत एक इंतेर आसा. आन्ना मारिया वाज इविएगस दोंद्रे वाड्यांतली सोंपल्या. फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर तिचो इंतेर, तिचे बसत किरीत भाशेन मागुया.